नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्तिका कोडकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करतना सविस्तर खबरां पयलीं पळय चमकेल खबरो. गोंय विद्यापीठ पेपर फुटीचे प्रकरण सहाय्यक प्राध्यापक प्रवीण नायकाचे निलंबन. पोलीस कागाळ आनी विद्यार्थी संघटना आक्रमक जाले उपरांत गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू कडल्यान कारवाय. पेपर फुटीचे प्रकरण कुलगुरू हरिलाल मेनन म्हणटा असली कसलीच लेखी कागाळ ना. 48 वरां भितर तथ्य तपासणी समिती दितले अहवाल. त्या अहवालाचेर थारतरी फुडली कारवाय म्हणटा कुलगुरू मेनन. गोंय अबकारी खात्याचो निरीक्षक करतालो कर्नाटकात सोरो तस्करी. उत्तर कन्नडा पुलिसांनी अबकारी निरीक्षक प्रमोद जुवेकाराक रंगे हात धरलो. गाडी आनी सोरोय जप्त. PNIDCत अक्षय पात्राच्या गोयचे पयले रांदचे कुडीचे मुख्यमंत्र्यांचे हस्तुकी उक्तावण. शाळांसयत बंदखणी आनी सरकारी हॉस्पिटलांनी अक्षय पात्रा दितले जेवण. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती. विरोधात असताना इतली उदरगतीची कामां जाता आसत जाल्यार सत्तेत कितली जाता आसतली. काँग्रेसीचो आमदार एल्टन म्हणटा फुडाराक कितें ते जातले ते पळोवया. मुख्यमंत्र्यांच्या हाजेरीत काँग्रेसीच्या एल्टनाचे शिनार. आणि शिवोले 3 गाडयांमध्ये विचित्र अपघात. गाडयांचे बरेच नुकसान. कारच्या ड्रायव्हराचे नियंत्रण गेल्ल्यान घडलो अपघात. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. आता खबरो विस्तारात. गोंय विद्यापीठाच्या पेपर फुटीच्या प्रकरणात विद्यापीठान प्राध्यापक प्रणव नायकाक सेवेंतल्यान निलंबित केला. गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन हांणी प्राध्यापकाच्या निलंबनाचे आदेश काढलो. गोमंतक दिसाळ्यान आनी गोमंतक टीव्हीन सगळ्यात पयलीं ह्या प्रकरणाचेर उजवाड घाल्लो. पळयात पुराय बातमी. गोंय विद्यापीठाच्या पेपर फुटीच्या प्रकरणात काशीनाथ शेटये सयत हेर 7 जाणांनी त्या प्राध्यापका आड आक्षेप पुलिशेत कागाळ करून कारवायेची मागणी केली. उपरांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद NSUI आनी गोवा फॉरवर्डाच्या विद्यार्थी पंगडानूय आक्रमक भूमिका घेत प्राध्यापका आड खर कारवायेची मागणी केली. या बोवाळा उपरांत गोंय विद्यापीठान प्राध्यापक प्रणव नायकाक सेवेंतल्यान निलंबित केलो. गोवा युनिव्हर्सिटीचो एक असिस्टंट प्रोफेसर जो आसा ताणें एका स्टुडंट गर्लफ्रेंडाचे युनिव्हर्सिटीचेच ताका फेवर करपा खातीर म्हूण एग्जामीचे पेपर जे आसा ते लीक केले, ते चोरले आनी अशा तरेन तो सगळो प्रकार जालो. धक्कादायक गजाल म्हणजे ताजेर कागाळी सुद्दां प्रोफेसरांनी केल्यो, मात जशी एक्शन अपेक्षीत आशिल्ली तशी एक्शन जावंक ना आनी ताका बेश्ट तंबी दिली आनी ताका सोडिल्लो. आनी हें सगळ्यान पयली सगळ्यान गजाल ही उक्ताडार हाडिल्ली ती म्हणजे दैनीक गोमंतक आनी गोमंतक टीव्हीन. आनी आतां एक मोठी बातमी येता ती म्हणजे तो संबंधीत प्रोफेसर जो आसा ताका गोवा युनिव्हर्सिटीन निलंबन तेजें केलां. आपले गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर पेपर चोरपी गोंय विद्यापीठाच्या प्राध्यापका आड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन विद्यापीठा भायर आंदोलन केलें. गोंय विद्यापीठान ह्या प्रकरणात लक्ष घालून त्या प्राध्यापका आड खर कारवाय करपाची मागणी तांणी केली. आमकां VC सरान सांगलें की एक फॅक्ट फायंडींग कमिटी बसयतले म्हणून. सो आमचे एक गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सील आनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन एक डिमांड आसलो की त्या कमिटीन एक स्टुडंट रिप्रेझेंटेटिव्ह आसचो. जाल्यार कशें जाता की प्रत्येक फावटी असल्यो इन्सिडंट घडटा आनी मागीर ते घडोवन मागीर आमच्या फुड्यान येता. सो आमची डिमांड आसली की ह्या कमिटीन एक स्टुडंट आसा, एक आमी काळखान उरचे ना, एक ट्रान्सपरन्सी उरली. सो तेच सरान सांगता आमी इन रायटींग मागता. सराक दिसता गव्हर्नर सरा वांगडा मातसो मिटींग आसली, सो ते थंय वयतले. मात आमची डिमांड आसा की थंय वयच्या पयलीं सरान आमकां इन रिटर्न दिवचें. बिकॉज भुरग्यां मदीं एक भंय निर्माण जाला की तांकां लिटरली प्रेशरायज केला भुरग्यांक उलोवं नाका म्हणून. आनी आयज समज हेजेर कितें आमकां सोल्युशन मेळोंक नाल्यार हेच्या फुडें असो इन्सिडंट जालो सुद्दां जाल्यार कोण भुरगे फुडें येवंक पळोवचे ना. सो आमी युनिव्हर्सिटी कडेन ते डिमांड केला की असो इन्सिडंट न जावचो म्हणून एक स्ट्रिक्ट एक्शन आयच्या आयज घेवंक जाय आनी भुरग्यांक जस्टीस मेळोंक जाय. बिकॉज सामके युनिव्हर्सिटीची कितें म्हणटा ती रँकींग पयलींच सकयल देंवता आनी ह्या इन्सिडंटा मागीर फूल गोंयभर न्हू अख्ख्या देशान अशी मेसेज पडल्या की गोवा युनिव्हर्सिटी में कुछ भी चलता है म्हणून. दुसरे वटेन काँग्रेस, युवा काँग्रेस आनी NSUIन गोंय विद्यापीठा आड आक्षेप पुलिशेत कागाळ केली. पुलिशेन ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून त्या प्राध्यापका आड तशेंच ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्या सगळ्यांचेरूच कारवायेची मागणी केल्या. खरें म्हणल्यार युनिव्हर्सिटीच्या वायस चान्सेलरान आनी त्या रजिस्ट्रारान ही कंप्लेन करपाक जाय आशिल्ली की ताचो एक प्रोफेसर डुप्लिकेट चावी करून चोरी करता, शिक्षणाची चोरी करता आनी आपल्या गर्लफ्रेंडाक ते पेपर दिता.
आज भुरगीं गांवांतल्यान हांव आतां वाळपयच्यान अशे गांवांतल्यान भुरगीं हांगा रावन हॉस्टेलान रावन शिक्षण घेतात कित्याक तांकां डिग्री जाय आसता आनी जेन्ना हो धंदो चलता मे बी ताणें गर्लफ्रेंडाक दिला आसतलें थोडे लोक पेपर चोरून दिता पयशाची हाजेर कडक कारवाई जावपाक जाय आशिल्ली. वायस चान्सेलर द हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट ताणी कंप्लेंट फायल करूंक जाय. तो कंप्लेंट कित्याक फायल करना बिकॉज इज अंडर प्रेशर. खंयचे तरी पॉलिटिशियनाचो प्रेशर आसतलोच ताका म्हणून फायल करून आसतलो. सो लेट द पुलीस इन्व्हेस्टिगेट. आमी फूल डिटेल दिला प्रोफेसर नाव मेन्शन केला आनी सगळो इन्सिडंट मेन्शन केला आनी वी आर वेटिंग फॉर द इन्व्हेस्टिगेशन आनी आमकां सांगला की ताबडतोब इन्व्हेस्टिगेशन चालू करतले म्हणून. आमची मागणी हा बेसिकली कितें आहा जे कोण इनवॉल्ड आसा हितून प्रोफेसर जावं नाजाल्यार कोणी एक्स जावं जे कोण इनवॉल्ड आसा हितून तांचें नांव भायर येवपाचें आनी जेन्ना नांव भायर येतलें तेन्ना गव्हर्मेंटान तेंचेर एक्शन घेवपाचें. गोवा फॉरवर्डाच्या विद्यार्थी पंगडानूय पेपर फुटीच्या प्रकरणात गोंय विद्यापीठाच्या कुलगुरूची भेट घेऊन या प्रकरणात खर कारवायची मागणी केली. त्या प्राध्यापकाचेर कारवाय जायना तो मेरेन आमी कशेच मोगी रावचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. पूण आयज पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या विद्याच्या मंदिरानूच जर अशें जावपाक लागले जाल्यार भुरग्यांनी आनी पेरंट्सांनी विश्वास तरी कोणाचेर दवरप. आयज हांव एक गजाल सांगपाक सोदतां की आमचो पक्ष आनी आमी सामके हेका निशेध करता विरोध करता आनी आमी हे कशेंच खपोवन घेवन दिवपाचें ना. गोंय विद्यापीठाच्या पेपर फुटीच्या प्रकरणात विद्यापीठान प्राध्यापक प्रणव नायकाक सेवेंतल्यान निलंबित केलो. विद्यापीठाच्या पेपर फुटीच्या प्रकरणाचेर गोमंतक दिसाळ्यान आनी गोमंतक टीव्हीन सगळ्यांत पयलीं उजवाड घाल्लो. ते उपरांत काशीनाथ शेटये आनी हेरांनी आक्षेप पुलिशेंत कागाळ केली आनी सोमारा विद्यार्थी संघटनांनी हाचेर आवाज काडलो. ताका लागून गोंय विद्यापीठाक ह्या प्रकरणात त्या प्राध्यापकाक निलंबित करचो पडलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पेपर फुटीच्या प्रकरणात कसलेंच तथ्य ना. गोंय विद्यापीठात अशें कितें जावंकूच ना. जे आरोप जाल्यात ते पुरायेन चुकीचे आसात. ह्या प्रकरणाक लागून त्या प्राध्यापकाक तात्पुरतो निलंबित केला. ह्या प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर फॅक्ट फायंडींग कमिटी स्थापन केल्या. ही कमिटी फुडल्या 48 वरांनी अहवाल दितली आनी ते उपरांत कार्यकारी समिती योग्य तो निर्णय घेतली अशें गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू हरिलाल मेनन सांगता. गोंय विद्यापीठाच्या पेपर फुटीच्या प्रकरणात काशीनाथ शेटये सयत हेर 7 जाणांनी त्या प्राध्यापका आड आक्षेप पुलिशेंत कागाळ करून कारवायची मागणी केली. तशेंच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद, NSUI आनी गोवा फॉरवर्डाच्या विद्यार्थी पंगडानूय आक्रमक भूमिका घेतिल्ली. हे फाटभुंयेर गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू हरिलाल मेनन हांणी पत्रकार परिशद घेवन सगळे आरोप भायर आयले. ताच्या कोतान प्राध्यापकाचेर जाल्ले आरोप पुरायेन चुकीचे आसात. गोंय विद्यापीठात असलो प्रकारूच घडूंक नाशिल्ल्याचो दावो मेनन हांणी केला. आरोपांचे फाटभुंयेर त्या प्राध्यापकाक तात्पुरतो निलंबित केला. ह्या प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर फॅक्ट फायंडींग कमिटी स्थापन केल्या. ही कमिटी फुडल्या 48 वरांनी अहवाल दितली आनी ते उपरांत कार्यकारी समिती योग्य तो निर्णय घेतली अशेंय तांचें म्हणणें. And also from any of the faculty from the same school, there is no report that the question paper has been leaked. Because we conducted, as per university rule, there is ISA, internal examination. So internal examination is conducted by the concerned teacher. So there is absolutely no complaint from any of the teachers that this has happened. Rather, he has entered into one cabin without the permission of that teacher, means whomever has been allotted that cabin. So with respect to that, that teacher asked and he said, yes, I will be entered. I entered there basically to take a chemical for the experiment. So this is what happened. But again, what we did is that because to clear this, all the confusion, today morning as per the discussion with the, dean and the registrar, a fact-finding committee has been constituted, 2-member committee, and they have been asked to submit the report within 48 hours. And if you find that there is some substance in that, further action will be taken. We also have the executive council, and this report, on this basis, because there is some substantial evidence that something has gone wrong, then definitely we will go ahead and see to it that disciplinary committee has been considered. Those committee will look into that in detail as per legal proceedings. So this is, what has been done on the basis of this news item. In fact, till then I tell you that as the Vice Chancellor, I have not received any complaint from any faculty member that question paper has been leaked. That absolutely, from where this has gone to the paper, I don't know. No complaint has received. If had there been any complaint, the inquiry would have been initiated. Now, if because the paper says this,
a fact-finding committee has been constituted, and the committee will go through that in detail. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोयच्या अबकारी खात्याच्या निरीक्षकाक सोरो तस्करी प्रकरणात कर्नाटकात अटक केल्या. प्रमोद जुवेकार अशें ह्या निरीक्षकाचें नांव आसा. उत्तर कर्नाटकांतल्या शिमोगा जिल्ल्यांतल्या एका गांवांतल्यान सोऱ्याची बेकायदेशीरपणान वाहतूक करतना ताका कर्नाटक पुलिशेन रंगे हात धरलो. गोंयांत आमी पळयता फाटले कितलेशेच दीस जायते फावट पुलीस डिपार्टमेंटाच्या मोरल पुलिसिंग जे आसा ताचेर क्वेश्चन उबे जाता, प्रश्नचिन्ह उबे जाता, कारण तश्यो कितल्योश्योच घडणुको ह्यो घडलेल्यो आसात. ह्यो घडणुको ज्यो आसात त्यो थांबपाचें नांव घेनात आनी सरकारांतलेच घटक जे आसात जे संरक्षणाचें काम करतात किंवा लॉ अँड ऑर्डर सांबाळपाचेर जांचेर जबाबदारी आसता अशेच लोक आतां गुन्यांवांनी आमकां आडकिल्ले किंवा गुन्यांवांनी सांपडले दिश्टी पडटा. लेटस्ट जी एक घडणूक घडल्या ती कर्नाटकांत गोंयच्या एक्सायज डिपार्टमेंटाचो पुलीस इन्स्पेक्टर, एक्सायज इन्स्पेक्टरूच कर्नाटकांत, उत्तर कर्नाटकांत इल्लिगल सोरो व्हरतना किंवा इल्लिगल लिकर ट्रान्सपोर्टेशन करतना तेका धरला. तेका कर्नाटक पुलिसांनी अटक केल्या. ताचें नांव जें आसा तें आसा प्रमोद जुवेकार. वो गोवा एक्सायज डिपार्टमेंटाचो इन्स्पेक्टर आनी उत्तर कर्नाटका पुलिसांनी ताचेर कारवाय करून तेका गाडये सकट धरलेलो दिश्टी पडटा आनी सोरोय ताच्या गाडयेन आसलो. सो ही खंय तरी एक धक्कोदायक अशी गजाल आसा. वयोच शेत खाता अशे तरेचें हें चित्र आमी गोंयांत आतां पळोवपाक लागल्या. जावं पुलीस डिपार्टमेंटाचे पयलीं अश्यो कितल्योश्योच घडणुको घडल्या जंय पुलिसांच्या वर्तवणुकीचेर, वागणुकीचेर प्रस्नचिन्ह उबे जाल्ले आसतना आतां हो जो एक्सायज इन्स्पेक्टर आसा ताका गोंयच्यान जी म्हायती मेळटा त्या प्रमाण गोंयच्यान तो उत्तर कन्नडा हांगासर शिमोगा जो जिल्लो आसा त्या शिमोगा जिल्ल्यांतल्या एका गांवांत तो हे इल्लिगल लिकर ट्रान्सपोर्टेशनाचे जे काम आसा ते करतालो आनी तेका पुलिसांनी आतां उत्तर कर्नाटकांतल्या अटक केल्ली आसा. फुडली चौकशी जी आसा ती चालू आसा. अक्षय पात्राच्या अत्याधुनिक रांदचेकुडीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी पिळण हांगा उक्तावण जालें. फुडाराक शाळा सयत बंदखण्यांनी सरकारी हॉस्पिटलांनी अक्षय पात्राची जेवण दिवपाची तयारी आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. अक्षय पात्राक लागून आप मजत गटांचे कंत्राट बंद करचे नात आनी जेवणाचो दर्जो सुदारचो अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें. आता गोयच्या विद्यार्थ्यांक अक्षय पात्र माध्यान आहार दितली. अक्षय पात्राच्या अत्याधुनिक रांदचेकुडीचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. अक्षय पात्रान पिळण वाठारांत अत्याधुनिक किचन उबारला. एका वेळार हजारांनी विद्यार्थ्यांक माध्यान आहार दिवपाची क्षमता ह्या किचनात आसा. सुरवातीक 2,500 भुरग्यांक अक्षय पात्र माध्यान आहार दितली. फुडाराक वट्ट 5,000 भुरग्यांक हो आहार दिवपाचो सरकाराचो विचार आसा. मनोहरभाई पर्रीकर हांची आज पुण्यतिथी आनी त्यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान तांच्यांनी पळयिल्लें स्वप्न आज साकार जाता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता. ते आसा थंयच्यान भुरग्यांक बरें जेवण दिवचें किंवा मिड डे मील बरें क्वॉलिटीचें दिवचें आनी तें साकार करपा खातीर अक्षय पात्राक तेन्ना इन्वायट केल्लें. बट गोंयांत येवपाक तांकां तब्बल 10 वर्सां लागलीं. 2013-14 सुरू जाल्लो कार्यक्रम आमी 2025 आज ताची सुरवात केल्या. हांव खरोखरूच म्हणजे अक्षय पात्रा हांचे किचन तांचे सगळे डेडिकेटेड वर्कर्स हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. अक्षय पात्रा खातीर हो बिझनेस न्ही, अक्षय पात्रा खातीर ही चॅरिटी आसा. उरता उरलो प्रॉब्लेम कांय जाणांक चिंता आसतली की सेल्फ हेल्प ग्रुपाची. हांव परत एकदां क्लियर करपाक सोदतां, एक्झिस्टींग आसलेल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे मिड डे मील आमी खंयसरूच बंद करिना. इन लॉंग रन आमकां जर अशा पद्दतीन इन्स्टिट्युशनलायज म्हणजे किचनाची गरज लागली आसत जाल्यार फॉर एग्जाम्पल इन तांची कॅपेसिटी पळोवन इवन दो इन लॉंग रन म्हणजे जेल आसतले, हॉस्पिटल्स आसतले, हातूरूय बी हे मील दिवपाक काय हरकत ना. आतां ते मिड डे मील करता बट फूल मील करपाची त्यांची तयारी आसा. उरलेलो वेळ त्यांचे किचन रिकामी आसतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांतल्या भाजपा सरकाराविशीं आपलें कांयच म्हणलें ना. सर आपल्याक सोदतालो म्हणून फुडाराक मागीर पळोवया. विरोधात आसतना आपली इतली कामां जाता जाल्यार सत्तेत आशिल्लो जाल्यार कितली जाता आसली तुमीच विचार करात अशें केपेंचो काँग्रेस आमदार एल्टन डिकोस्टा उलयलो. केपें मतदारसंघातल्या बेतूल पंचायतीच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्यार एल्टन उलयतालो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. उंगली से क्या घी निकलने तो टेढ़ा मोटा नो तेसको नहीं ते भाषण का मन सदा कोण गेला. You agreed with it. I put a lot of pressure on you and he could give us this. What for me, I have nothing to hide.
हांवें होरे त्रास केले ताका आनी त्रास केलो म्हणून आज आमची पंचायत मेळ्ळी. सगळी माती बिती सगळी बंद केल्ली नाल्यार ना म्हणून विचार ताका रोडूय बंद कर म्हणून सांगितलें. I had to stop all that, and then the ONGC, I'm grateful to the chairman of ONGC. So we got this. So आता जे बेसिक नीड्स आमगेले केपेकर आहाय ते म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सरकार सर तुमगेलो BJP सरकार आहा हांव कांय म्हणा सर सोदतालो म्हाका जायतो बट मुखार मागीर चोया. सो गुड्याचें थोडी बरी काम जाता आसतली. सो हांव म्हणटा ऑपोजिशन आसा इतलें काम जाता रुली गायले कितलें जाता तें चोया तुमी. सो सर जातोय मातशें आमकां हें काम आमगेले मतदारसंघ करपाक. शिवोली हाऊसिंग बोर्ड वाठारात जाल्ल्या अपघातात 3 गाडयांचे बरेच लुकसाण झाले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वॅगनार गाडी चालकाचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान ताणें व्हरून टेम्पो रिक्षा आनी इनोवा गाडीक धक्को दिलो. सुदैवान कसलीच जिवीतहानी जावंक ना. अपघाताक लागून कांय वेळा खातीर जाल्ल्या येरादारीची कोयणी पुलिसांनी सुरळीत केली. अपघाताचो पंचनामा करून पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. कितने बजे हुआ ये एक्सीडेंट? 12 बजे. यानी अभी हुआ, आधा घंटा हुआ. अच्छा. हाँ. न्यूट्रल किया करके ब्रेक लगी नहीं उसकी. यस. तो अंदर चला जाता था. फैमिली थी क्या गाड़ी में उसकी? 2 औरत लोग थे. और आपकी गाड़ी में पूरा फैमिली था. ओ ओके. लगा नहीं किसको लगा नहीं ना. रिक्षाक लागला. किती सांगला आता पोलीस कट्टा. आगरवाडो पंचायत वाठारांतले मिठागर बंद जावपाच्या वाटेर आसा. एका बिल्डरान मिठागरा लागसार आशिल्लो जागो विकतो घेवन प्रकल्प बांदपाक सुरवात केल्या. ह्या प्रकल्पाक लागून पारंपारीक मिठागराच्या व्हाळची वाट बंद जाल्या. ताका लागून मिठागर बंद जावपाच्या मार्गार आसा. पळयात पुराय बातमी. आगरवाडो हे नांव आयकले काय दोळे सामकार येता ती मिठागरां. गोंयांतले सगळ्यांत चड मिठागरां आगरवाड्यार आसात. ताकाच लागून ह्या गांवाक आगरवाडो अशें नांव पडलें. आगरवाडो म्हळ्यार मिठाचे आगर आशिल्लो गांव. पूण ह्या गांवांतल्यान एका मिठागराचेर हावळ आयला. एका बिल्डरान मिठागरा लागसार आशिल्लो जागो विकतो घेवन प्रकल्प बांदपाक सुरवात केल्या. ह्या प्रकल्पाक लागून पारंपारीक मिठागराच्या व्हाळाची वाट बंद जाल्या. ताका लागून मिठागर बंद जावपाच्या मार्गार आसा अशें पंचसंहिता नायक हांणी सांगलें. थळ्या लोकांनी हे विशीं पेडणेच्या उदका स्त्रोत खात्या कडेन कागाळ केली. कागाळी उपरांत उदका स्त्रोत खात्यान पळोवणी केली पूण ताचे फुडें कितेंच जालें ना अशें संगीता नायकाचें म्हणणें. आम्ही पंचायतीसून कंप्लेंट दिलेली आहे. म्हणजे कंप्लेंट म्हणजे आम्ही WRDक आम्ही नोटीस काढलेली आहे. म्हणजे सांगलं ॲप्लिकेशन केले आम्ही की म्हणजे तुम्ही बांधकाम केलेले आहात ते जेडे KCTच्या कंपनीन ते काम तेजे वयर चालू येयला. ते आमचे कितें आहा की फाल्यां पावस येयलो फाल्यां मिरगाकडे पावस येयलो तर सगळें उदक ते तेच्या व्हाळेंतून वयता. उदक न्हू ते उदक ते अशें कितें जातलें पोनासूनच वयचें ना ते. थोडे कितें जातलें ते ब्लॉक कशें जाल्या तेजे वयर कितें कचरो येतलो कितें व्हांवन वयतलो ते थंय ब्लॉक जावंक शकता तेजे. तेन्ना आमी ते WRDक ते सांगलेले आसा की WRDन ते अशें तेजेर एक्शन घेवपाची आनी ते मातशें आमकां रिकामें करून आमकां लोकांक थंयच्यान आमकां कोण नुस्तेंकारां बी वयता मातशें नुस्तें मारपाक बी ते वयता ते नुस्तें काडपाक वयता तर तांकां बी ती वाट मातशी वचपाक बरी पडटली. ज्या वाठारान शापोरा न्हंय आसा आनी तेचे वाटेन एक आगर आसा आनी आगराच्या वाठारांतली कांय जमीन एका बिल्डरान विकत घेतल्या आनी थंयसर प्रोजेक्ट बांदपाचें काम सुरू आहे. काही प्रमाणात ताचे कडेन परवाने आसा तसो फलक तांणी थंयसर लायिल्लो आसा. पूण जो ओहोळ पारंपारीक ओहोळ आनी तेचेर जलसिंचन खात्याच्या निधींतल्यान करोडो रुपये खर्च करून दोन्ही वाटेन संरक्षण भिंत उबारल्या आनी तोच ओहोळ ह्या बांदकाम व्यावसायिकांनी बंद केला. वाटूय थंयच्यान मेळना. हाचेर सरकारान दखल घेवपाची गरज आशिल्ली. फाटल्या कांय दिसांनी
थळाव्यांनी पंचायतीकडे तक्रारी केल्ल्यो. पंचायतीन जलसिंचन खात्याकडे तक्रार केल्या उपरांत जलसिंचन खाते पेडणे विभागान हांगासर येवन घटनेचो पंचनामो केलो आणि जो आपलो अहवाल आशिल्लो तो वरिष्ठ अधिकाऱ्यांक धाडला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अजून मेरेन फुडली कारवाई करपाक पेडणे विभागाक कसल्याच प्रकारचे पत्र येवंक ना. ह्या संदर्भात पेडणे विभागाचे अधिकारी अनिल परुळेकर हांचे कडेन फोनाफोनी केल्या उपरांत तांणी सांगले काम आमी सद्या बंद दवरपाक लायला. ही वाड मोकळी जातली हाचेर सरकारान खर्च केला आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचो अहवाल आयल्या उपरांत आमी एक्शन घेतले अशें तांचें म्हणणें आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. माडेल, मुगुल आणि सुरावली ह्या वाठारांतली मुखेल उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाची व्हडली समस्या उप्रासिल्ली आसा. संबंधीत खात्यान ह्या घडणुकीचेर दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. 2 दीस पयलीं माडेल, मुंगूळ आनी सुरावली वाठारांतली मुखेल उदका पायपलायन फुटलेली. ह्या वाठारांनी व्हडलो उदकाचो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. थळाव्यांनी बेगोबेग भौशीक बांदकाम कार्यालयात कळीत केले. उपरांत भौशीक बांदकाम कार्यालयातल्या कामगारांनी येवन पायपलायन दुरुस्त करपाक सुरवात केली. मात तांकां उदक खंयच्यान पादरताचो जागो मेळूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें थळाव मिलाग्रीस फर्नांडिसाचें म्हणणें. आतां हिंगा कालचो दीस धरून आयज 2 दीस जाले आमकां माडेलाच्या गांवांत आमकां उदक ना. आतां आमी काल तेंच्या ऑफिसराक फोन करून सांगिल्लें, तो म्हणटालो काल सारकें करता म्हूण. बट काल आमचो हिंदू भावाचो शिगमो आसलो, हांव नकळो कितें जाला म्हूण. आतां आयज ते येयले सकाळीं, ते कामगाराक हांवें विचारलें, तो म्हणटा तांकां खंय राती सांगलां हिंगा वच आनी हें सारकें कर म्हूण. आतां प्रॉब्लम कितें, हिंगा 3 कडेन लिकेज आहा. सकाळीं तेणीच चॅक केला, जे PWDचो कोण तेंचो एकलो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेणें चॅक केला आनी हे 3 कडेन लिकेज दाखयताले. आतां 3 कडेन लिकेज दाखयता जाल्यार हे आतां येयला कितें ते पिकास आनी पारोयो घेवन हे ते फोंड मारता. हेजेर एक प्रॉब्लम सॉल्व जावपा ना आनी तेंची मिस्टेक मेळ्ळो ना. आतां म्हाका जाय कितें, गोव्हर्मेंटान जे PWD आहा तेणी हिंगा JCB मॅशीन हाडपाचें आनी हे प्रॉब्लम एक कुसर सॉल्व करपाचें. कित्याक ही आतां ते हुस्पून चोयलां ते भाशेन तांकां थिंगा फोंड मेळ्ळो ना, म्हणजे लिकेज मेळ्ळो ना पायपांतल्यान. ते म्हणटा हिंगा लिकेज ना. सो आतां लिकेज खूंय आहा ती हे कामदारां मेळपा ना, हिंगा JCB जाय. आतां JCB तर हाडली जाल्यार ही सगळी लायन हुस्पून खूंय प्रॉब्लम आहा तो सॉल्व जातलो. आतां प्रॉब्लम कितें मेन आमचें उदकाची बिलां तर भरलो ना जाल्यार काट करूंक PWDच्या मनीस येता काट करपाक लायटीचें हें उदकाचें बील. आनी हिंगा येताय कोण प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर, जाल्यार हिंगा आतां PWDचो एकलोय ऑफिसर ना हे प्रॉब्लम चोवपाक, कोण इंजिनियर ना बाबा ही मिस्टेक काडपाक. आतां उदक तर आमी उदका बील बोलो ना जाल्यार तेंगे डिपार्टमेंटांतलो गव्हर्मेंटा मनीस येता काट करूंक. हिंगा कित्याक मनीस ना. आनी आतां आमकां उदक ना. आतां भुरग्यांच्यो हॉलिडे आहाय, भुरग्यांच्यो एग्जामी चालू आहाय. गांवांत आमच्या उदक ना. हें आमच्या फातोर्डा वॉर्ड नंबर 1 आमकां माडेल, मुंगूल, सुराले हूंय सगल्या लोकांक उदक ना, कित्याक ही मेन उदकाची लायन. गौरांग मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. भलायकी आणि हेर उपक्रमां खातीर विद्यार्थ्यांक परीक्षे उपरांत सुटी मेळप गरजेचें आसा. एप्रिलांत वर्ग सुरू करपाची गरज ना. पालक संघटना आपल्या भुमिकेचेरच ठाम आसात. सोमारा पालक संघटनेचे मुखेली आणि पालकांनी परवरी शिक्षण संचालकाक हे विशीं निवेदन पत्र सादर केलें. We are here because everyone is worried about their children's future. The imposition that has been done suddenly, where no one was intimated at the start of the academic year in 2024. On top of that, after the second term began in mid-November, still parents were not intimated. And directly on the 31st of January, a circular gets shot out to all the school heads, to the parents, that schools are going to reopen on the 1st of April. Exams are getting over on the 28th and 29th of March and 1st of April, leaving children just 2 or 3 days of holidays, which is not right. So this is why we as parents came down on ground level. We didn't get proper answers. We didn't get proper justification as to why the schools need to be open soon after the exams get over. The child was all worried and confused and kept on asking me why we are having school in month of April. Mama, it is so hot now only, we can't manage.
There is no proper ventilation in the school. There is no proper water for them to drink. With one fan, 40 children, 45 children in one class. How is it possible for them to run in month of April? They are sweating. Will they able to concentrate on the lessons what teachers are giving? Will they benefit anything from the lessons what teacher will give them in the class in this whole month? Why are you all making our children suffer? That the April month is given holiday for them. All the children of Goa are desperately waiting. None of the child want to go to the school in month of April because they know what are the consequences. I have literally bought a water bottle for my child 1.5 liter and I've told him hug like this, put a bag and hug a bottle and walk. So because there is no proper water facilities also in the school. Imagine what the children are going. And why are you all making suffer our children? Why haven't you all taken consent from our parents who our children are going to suffer? How you all made decisions by yourself? मनोहर पर्रीकरांचें योगदान गोंया खातीर व्हड आसा. गोंयच्या उदरगती खातीर तांणी घेतिल्ले निर्णय खूब म्हत्वाचे आसात अशें म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांकां आर्गां ओंपली. ह्या वेळार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी भाजपाचे हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले. मनोहर पर्रीकर हांची आयज पुण्यतिथी. त्या निमतान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच हेरांनी मिरामारच्या तांच्या समाधी थळाचेर वचून तांकां आर्गां ओंपली. एडमिनिस्ट्रेशनांतले सगळे स्टाफ भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष श्री दामू नायक, मनोहर पर्रीकर पुत्र उत्पल पर्रीकर, बाकीचे फॅमिली, फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेशनांतले सगळे लोक आज श्रद्धांजली आदरांजली दिवपा खातीर हांगासर आयला. मनोहरभाई पर्रीकरांक सदोदीत याद करता. मनोहरभाई पर्रीकरांचे एडमिनन्स, गुड गव्हर्नन्स आनी ट्रान्सपरन्सी इन द गव्हर्नन्स आनी जेका आमी ऑलरेडी म्हणजे नितीनजी गडकरी हांच्या जेचो उल्लेख जो केल्लो इज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू गोवा. इनिशियली जेका आमी म्हणटा की ज्यो डिसिजन्स मनोहरभाई पर्रीकरान घेतल्यो स्पेशली इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आज आमी ऑलमोस्ट ते पुराय जायत आयिल्ले आसा. खूब खोस भोगता की म्हणजे सरकाराच्या कार्यकाळात हे सगळे प्रोजेक्ट पुराय जाता. म्हणजे आमी जर सांगपाचें जर जाल्यार आसत जाल्यार इनिशियली मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, जुवारी ब्रिज, अटल सेतू 3rd ओके ह्या सारकेले प्रोजेक्ट आमी पुराय करपाक शकले. समेस्त गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन आनी भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाच्या वतीन मनोहरभाई पर्रीकर आज याद करता, तांकां हांव श्रद्धांजली दिता. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर.